भारताचे पद्म पुरस्कार हे देशातले सर्वोच्च नागरी सन्मान। या वर्सा भारत सरकारान पद्मश्री, पद्मभूषण आणि पद्मविभूषण पुरस्कारांची घोषणा केल्या। हातूंतलो पद्मश्री पुरस्कार मुंबईच्यो फामाद बालरोग तज्ञ आणि नवजात शिशु तज्ञ डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडीस हांकां जाहीर जाला। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडीस ह्यो मूळ गोंयच्यो। 1989 मुंबईत आशिया खंडातली पहिली मानवी दूध बँक स्थापन करपी म्हणून त्यो फामाद आसात। तांच्या कार्याक लागून शिशु वैजकी क्षेत्रात व्हड सुधारणा जाल्यात। तांच्या ह्या वैजकी क्षेत्रातल्या मोलादीक योगदाना खातीर पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला। ह्या रिपब्लिक दिसा म्हजी टीचर डॉक्टर आर्मिदा फेर्नांदीस वॉज वन ऑफ द रेसिपियंट्स ऑफ पद्मा अवॉर्ड। म्हाका खूब आनंद जालो। एक तर हांव तिचो स्टुडंट आशिल्लो। हांव सायन हॉस्पिटलांत जेन्ना पळय काम करतालो तेन्ना 4-5 वर्सां तिजे अंडर हांवें काम केलें। आनी दुसरी म्हणजे विच इज मोर इम्पॉर्टंट की शी इज वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स टू गेट दीस अवॉर्ड। ती निओनेटॉलॉजी हेड म्हूण तिणें सायनाक काम केलें आनी ताजे नंतर ती डीन म्हणूनय तिणें काम केलें। शी इज ऑफ गोवन ओरिजीन। तिचे रूट्स आसात दिवाडे आयलंडाक। तिजो बापूय डॉक्टर आर्मांदो मिनेझीस was Vice Chancellor of Harvard University once upon a time and an intellectual of his time. तिचे भाव जॉर्ज आणि फ्रांसिस मेनेझीस were doyens in corporate world. तिचे अचिव्हमेंट जर तुमकां सांगपाचें आसा जाल्यार खूब व्हडलें लिस्ट आसतलें, पण हांव एक 3-4च अचिव्हमेंट्स तिचे तुमकां सांगता। फर्स्ट इज she was the first person to start human breast milk bank in whole of India. Second, she was the first person to start DM neonatology as a separate branch in Mumbai. Third thing is कि after her retirement तिने आपल्याले लाइफ टोटली डेडिकेट केलें स्लम चिल्ड्रन ऑफ धारावी ह्या भुरग्याचें पोशण आनी जेन्ना पळय प्रेग्नंट मदर जाता तांचें पोशण ह्या 2 वस्तू तिणें फुकट तांकां दिल्यो आनी ती खूब वर्सां तातूंत अजून काम करता। आनी तिजो एनजीओ एक आसा स्नेहा म्हणून। सध्या ती ह्याच लोकां खातीर ह्या स्लम्साच्या ड्वेलर्सां खातीर पॅलिएटिव्ह केअर फॉर द टर्मिनली इल कॅन्सर पेशंट्स हें काम तिजें चालू आसा। तिका आमी सगळे इन्कार्नेशन ऑफ मदर थेरेसा अशें म्हूण म्हणटात। ऑन पर्सनल फ्रंट शी हॅज नॉट बीन सो लकी। शी लॉस्ट हर हजबंड Dr. Rui Fernandes, a very prominent dermatologist who was the head of the department of dermatology at KEM Hospital. But more so, she lost her only child Monica to a rare form of cancer. हांव इतलेंच मागतां की तिका खूब वर्सां मेळची तिची हें कार्य चालू दवरपाक आनी कंप्लीट करपाक।